जेजू अशें म्हणटा आमचें जिवीत आमचो कुटूंब जावन आसा देवाचें देणें. हे देण्याक आमी कशे भाशेन दुयेस करूंक येता. पूण म्हाका दिसता जेजूक ही उत सांगतना ताच्या मनाक कितें तरी आसतलें आनी तें आमकां मेवता मातेवाच्या पुस्तकांत. जेजूच ह्या पुस्तकांत आमकां सांगता म्हज्या वण बापायचो वा आवयचो अदीक मोग कोत्ता ती म्हाका लायक न्हय. म्हजें वण आपल्या पुताचो वा धवेचो अदीक मोग कोत्ता ती म्हाका यूख न्हय. म्हणटकूच जेजू अशें सांगता देवाक आमी पयलो जागो दिवंक जाय. मागीर आमकां आमच्या फॅमिलीक आमच्या इश्टनीक तशेंच पयलो आमी देवाचो मोग करूंक जाय आनी दुसरो आमच्या जिविताचो आमच्या कुटुंबाचो. जेन्ना हे मोग करतना आमी अडचणी येतात जायत आमचेंच जिवीत आमचो इगो म्हणटा आमचो कुटुंब ही अडचणी येतात तेन्ना आमी जर आमकां क्रिस्तांव जर आमकां जर शिस्त जावच्या खुशी आसा तेन्ना आमी आमचेच फॅमिलीक आमचेच जिविताक हे भाशेन दुयेस करूंक जावं अशें जेजू आमकां सांगता. दुसरे सुवातेर आपले खुरीस घेवन जेजून फाटल्यान चलप. जेजू ह्या वेळार जेरुजलेम शारांत वेतालो ताका म्हायती आसली की थंय वयतकच ताका खुरीस घेवंक पडटलो. तो खुर्सार मोतलो म्हूण तरी पूण ताका म्हायती आसली की हे बापाचे येजून प्रमाणे आसा म्हूण देखून तो स्विकारता. तर आमकां जेजू सांगता आमच्या जिवितांत खूब ल्हान व्हड खुरीस येतलेत आनी येतात ते. खुरीस म्हणजे जिविताच्यो अडचण्यो जायत फॅमिलीक आमच्या जिवितांक जाय कामाक वावरांक येतात आनी येतल्योच त्यो. तर हे खुरीस आमी आमच्या खांदार मारून देवाच्या आदारान जेजूचे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. तिसरे सुवातेर जिवीक देवाक भेटोवप म्हणजे आपलें सगळें जिवीत आपली कूड आपली मन आपलो आत्मो देवाक आनी ताचे संस्थेक ते सेवे पासोक भेटोवप. फकत एकूच फावटी न्हू सदां काळ आयज फाल्यां सदां काळ भेटोवप. जिवीत सारतना सदांच देवाची खुशी करप आनी ताचे खुशी प्रमाणे आमचें जिवीत सारप. बाबा आजच्या वाचपांत आज होच आमकां संदेश मेवता. इफ यू वॉन्ट टू बी डिसायपल ऑफ क्रायस्ट गिव गॉड द फर्स्ट प्लेस. ह्या दिसांनी आमी वलांकणी सायबिणीची वो आंकवार मारयेच्या जल्म दिसाच्या फेस्ताची नोवेना कोत्ता. मारयेन देवाचे उतराक होयकार दिलो. अशें करून एके भाशेन ती देवाची पयली शीस जाली आनी जिवीत सारतना ताका खूब खुरीस घेवचें पडलें. पण देवाच्या आदारान देवाच्या मोगान तिणें हे खुरीस स्विकारलें. तर अशे दिसा आमी जेन्ना आमी मिसार भेटेन वांटो घेता आमच्या जिविताचेर नियाळ कोत्ता आमी देवाक पयलो जागो दिवंक देवाचो पयलो मोग करूंक तशेंच आमचें जिवीत देवाक भेटूंक आनी जे खुरीस अडचणी जे आमच्या जिवितांत येतात देवाच्या आदारान ते आमी घेवंक आयज आमी खास देवा लागीं मागुया.